जेजू देवाच्या राज्याचे गूट आपले शिकोवणे आनी कोडण्या वरवीं परगट कोत्ता. जायते पावटी वपारी सांगून देवाच्या राज्याची बरी खबर पोरजेक शिकयतालो. आपणे जिवितांत व्हड जावचें म्हूण दर एका मनशांक दिसता तशें शिसांकूय दिसतालें. असल्या वेळार जेजू खरें व्हडपण जिविताचे ल्हानविकायेंत आसा म्हूण दाखोवन एका धाकटुल्या भुरग्याचें उदाहरण दिवन म्हणटा, तुमचें जिवीत मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरचींच नात. दोन वस्तू आमकां सासणाच्या जिविताक पावयतात, ल्हानविकाय आनी जिविताची नवसोरणी. जिवीत मन बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात अशी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगटीत जेजू गालिल्याक प्रवेश करता. जिविताची नवसोरणी पातक सोडून कुरपेंचें जिवीत आपणावंक आपयता. एक भुरगें आपल्या जिवितांत कसलेंच वायट चिंतिना आनी करिना, आनी ह्याच खातीर जेजू आमकां एका भुरग्या आपल्या जिविताची कसलेंच नवसोरणेची खुणा दिता. त्याच परी भुरगें आपल्या जिवितांत सदांच ल्हानवीक आपल्या बोळ्याचेर न्हय पूण आपल्या आवय बापायचेर सगळो आमचो ताचो विस्वास दवरून जिवंक आमकां आपयता. जिविताची नवसोरणी आनी ल्हानविकाय आपणावया, सासणाचें जिवीत जोडुया. जेन्ना जिवितांत स्वार्थ भितर सोदता तेन्ना देवाचो जागो उणो जायत वता. आमी सगळीं विनाशी. आमकां देवाची गरज. जेन्ना देवाचो मोग आमी अणभवता ताचे विरेंत आमच्यान जबरशें कांय करूंक जायना हें आमकां समजता. हो एक पयलो पावंडो देवाताय मोगाचो संबंद सांबाळपाचो. जायते पावटी ह्या देवाच्या मोगाच्यो आमकां देखी जाय. पवित्र पुस्तक देवाच्या मोगाची चीट. हातूंत आमकां सुरवेक तावन शेवट पर्यंत कशे तरेन देवान मोगान मनशाक रचलो, मोगान ताका पोसलो, मोगान ताका सोडयलो ताची खबर मेळटा. देवाचें उतर वाचुया आनी हे परी आमचे संबंद ह्या मोगाच्या देवाताय अदीक तीर करुया. तर ह्या संवसारांतल्या सगळ्या वस्तू परस जसो देव आमचो मोग करता तशें आमी ह्या संवसारांतल्या सगळ्या वस्तू परस देवाचो मोग अणभवंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत बापा लागीं मागुया.